गोंयांत शेताच्या मळार वेगवेगळे उपक्रम करपाक सुरू आसा। पेडणे वाठारांतले शेखर परास्टेकर हांकां उत्कृश्ट सेंद्रीय शेतकार हो पुरस्कार 20 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा फावो जालो। हो पुरस्कार गोंयच्या शेतकी खात्याच्या सैमीक शेती संचालकाच्या अंतर्गत दिलो। रासायनिक शेतीचो उपेग करिनासतना पुराय सेंद्रीय शेती करता अशें शेतकरी शेखर हांणी सांगलें। गोंयांत शेताच्या मळार वेगवेगळे उपक्रम करपाक सुरू आसा। पेडणे वाठारांतले शेखर परास्टेकर हांकां उत्कृश्ट सेंद्रीय शेतकार हो पुरस्कार 20 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा फावो जालो। हो पुरस्कार गोंयच्या शेतकी खात्याच्या सैमीक शेती संचालकाच्या अंतर्गत दिलो। रासायनिक शेतीचो उपेग करिनासतना पुराय सेंद्रीय शेती करता अशें शेतकरी शेखर हांणी सांगलें। पेडणे तालुक्याचोच एवॉर्ड म्हाका मेळिल्लो आसा आणि जुन्या पद्धतीची जी आमची जुने डोंगर ह्याच्यात जी आहा बागायती ती अजूनही आम्ही रासायनिक कांयच वापरिनो ऑर्गेनिकच हे करतो, म्हणजे शेण घालतो, बोकडाची लेंडी घालतो आणि आत्ता आम्ही त्याच्या खातीर गांयडोळ खत तयार केला आणि गांयडोळ खत वापरून आमकां बरोच फायदो जाल्लो आसा। आणि आमचे मिरी, नारळ, सुपारी हे सगळ्या झाडांक आम्ही गांयडोळ खतच वापरतो। तामिळनाडूसून आम्ही ऑनलाईन मागयला 1,80,000 रुपये किंमत त्याची आणि 20 HP इंजिन असा, त्याच्यात पिळो चुडो म्हणजे सगळे जे काय झाड पालो बिलो जो असा ते सगळे बारीक जावन येता आणि ते आम्ही मुळात घालून मल्चिंग करता झाडां, म्हणजे गांयडोळ खत मुळात घातल्यानंतर त्याचा मल्चिंग करतो।